बाळका जेजूकतें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आज आयकल्लें तें शुभ वर्तमानाचें वाचप वांजलिस्त जुआवन बरयल्या त्या वांजलाच्या दुसऱ्या भागांत हांव काडलेलें जावन आसा. जुआवन बरयल्लो तो वांजेल आमी दोन भाग करून तो विवरण करयेत वा दोन भाग जावन तो विभजन करयेत. पयलो भाग जावन आसा अवस्वर 1 तावन अवस्वर 12 मुसर. हो जावन आसा असर्यांचो वा कुणाचो पुस्तक. थंयसर इतर वांजलांत पळोवंक मेळनातली थोडी असर्यां जुआंव बरोवन घालता. आनी त्या उपरांत येता हो दुसरो भाग 13व्या अवस्वरांतावन 20वें अवस्वर मुसर. हे 7 अवस्वर जावन आसात महिमेचें पुस्तक म्हणटा. महिमा कित्याक ह्या 13व्या अवस्वरा उपरांत जेजून ताच्या शिसांक मोगाचो मंदमेंत दिवचो तें एक व्हडलें प्रवचन. त्या उपरांत ताचे पयलें जेजून शिसांचे पांय धुवचे, मोगाचो मंदमेंत दिवचो. त्या उपरांत सुम्याचे कश्टा मरणाची चरित्रां आनी त्या उपरांत जिवंतपण जोडून घेवन सुम्यान महिमा घेवचें वा जोडून घेवचें ह्या 7 अवस्वरांनी आमकां पळोवंक मेळटा. देखून हे 7 अवस्वर महिमेचो पुस्तक म्हणून आमी वोलायता. आनी ह्या महिमेच्या पुस्तकाच्या अरंभारस आमकां मेळचें वर्तें आनी भोव गरजेचें लिसांव जावन आसा सेवा. हो महिमेचो पुस्तक अरंभ जाता सेवेच्या त्या एका दृश्टांता मरिफात. सुमी ताच्या शिसांचे पांय धुता आनी त्या उपरांत ही आयची वळ आज जे कितें आमी 5 वळी वाचले ते आमी सुम्यान पांय धुवचे उपरांत येवची ते सन्निवेश वा जेजूची उतरां जावन आसात. देखून ह्या 5 वळींनी आमकां 5 विविध लिसांवां मेळटात. पूण ती लिसांवां सेवा म्हणल्यार त्या शब्दाच्या बोवारी गुंतुल्लीं जावन आसात. सुम्यान ताच्या शिसांचे पांय धुवच्या मरिफात सेवेचें एक व्हडलें वर्तें दृश्टांत आमकां दिल्लें आसा. आनी त्या मरिफात आमी सोमेस्तांनी त्या सोम्याची देख घेवन आमी सेवे मनोभावाचे जायचे, आमी हेरांचे साकर जायचे म्हणून पयलें लिसांव आमकां सोमी दिता. कोणी साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय वा धाडलेल्या प्रास व्हरतो न्हय अशें सांगून आमी सोमेस्तांनी खालते जावच्याक, हेरांचे साकर जावच्याक आनी सोम्याचे धाडलेले जावच्याक आमकां आपोवणें मेळटा. आनी सेवा म्हणटा आसतना आमी जशें सुम्यान ताच्या शिसांची सेवा केली पांय धुवच्या मरिफात आनी त्या मरिफात तांच्या मनशा जिविताक जें कितें गौरव तांकां गरज आसा, मनशा गौरव, ह्युमन डिग्निटी आमी म्हणटा, तो मनशा गौरव तांकां दिलो. जेन्ना आमी सेवे मनोभावाचे जाता आमी हेरां थंय आसा तें मनशापण पळयता आनी त्या मनशाक फावो तो गौरव दिवंक पयल्या सुवातेर आमची अभिलाशा वा आमचे थंय तो अत्रेग उपजता. आनी जेन्ना आमी सेवे मनोभावाचे जाता तेन्ना थंयसर आनेकलो व्हड वा कीळ म्हणटा असो, तो ग्रेस्त वा दुबळो, तो मंथन असो, असलें एक विभजन थंयसर आसना. बघार जेन्ना आमी सेवे मनोभावाचे जाता सर्वांक एक सारकें जे मापान सोम्यान हेरांक पळयलें त्याच मापान आमी हेरांक पळोवंक शकता. थंयसर कसलोच भेदभाव उपजना. हें जावन आसा प्रथम लिसांव. आतां आमी सोम्यान सेवा केली, आमी सेवा करी जाय
म्हणले लिसांव जणा जाल्यार पावना. आज आमकां सुमयान दिवचें दुसरें लिसांव आसा, जें कितें आमी जण आसाव त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. त्याच खातीर सोमी म्हणटा तुमी जण आहात तर कितले बागी तुमी त्या प्रमाणे करशात जाल्यार. देखून आमची सेवा मनोभाव आमचे तें आसा तो सेवा मनोभाव आमी फकत आमच्या चिंत पानी दवरचें न्ही. आमी सेवा मनोभावाचें जायचे म्हणून आमी चिंतल्यार पावना, पूण आमचें तें चिंतप आमी कार्यगत करूंक जाय. सोम्या थंय ताज्या शिसां खातीर मोग आसलो, ताज्या शिसां खातीर सेवेचो मनोभाव आसलो आनी ताज्या शिसांचे पांय धुवच्या मरिफात तो मोग ताणें कार्यगत केलो. लव इंटू एक्शन. ताजें तें कितें मोग आसा तो कार्यारुपी ताणें दाखोवन दिलो. तेच परी आमी सेवे मनोभावाचे चिंतप आसल्यार पावना, तो मनोभाव आसल्यार पावना, तो मनोभाव कार्यगत करूंक जाय. आनी तेन्ना मात्र त्या सेवे मनोभावाक आमचो तें आसा त्या एटिट्यूडाक एक अर्थ लाभता. सुमी जेजू ह्या संवसारी ताचें मिसांव करता आसतना प्रत्येक रितीन आमी मातव्याच्या 20व्या अवस्वरांत 28व्या वळींत मॅथ्यू 20:28 थंयसर आमी पळयता मनशा पूत ह्या संवसारी आयलो सेवा घेवच्या खातीर न्ही, बगार हेरांची सेवा करच्या खातीर. जशें सोम्यान हेरांची सेवा केली तशेंच आमा सोमेस्तांनी आमचें तें आसा तो सेवेचो मनोभाव कार्यगत कार्यरुपी तो आमी दाखोवंक आसा. देखून आमा सुमेस्तांक लाभलां तें आपोवणें आमच्या कृत्या मुखांतर हेरांची सेवा करच्याक. फकत आमच्या उतरांनी न्ही, बगार आमच्या कृत्यांनी तें कार्यरुपी आमी हाडूंक आसा. पूण हें दुसरें लिसांव तर तिसऱ्यान ह्या सेवे मनोभावाक आसा त्यो अडकळ्या विशयांत सोमी सांगता. हर एकल्यान ते सेवेचो मनोभाव आसा जावंक पुरो, पूण ती सेवा करचे खुशी आसा गी, सेवा कार्यारुपी करची खुशी आसा गी. त्याच खातीर आज जेजू म्हणटा हांव सर्वां विशीं उलयना, हांवें कोणाक विंचून काडल्यांत तें हांव बरें करन जाणा. कित्याक जेन्ना सोमी ताच्या निमाण्या जेवणार बसलो ताका विकृत करतलो कोण, ताका नेगार करतलो कोण म्हणून आनी ताका सांडून धांवतले कितले जण म्हणून सोमी बऱ्या रितीन जाणा आसलो. सेवा कार्यारुपी करचें सुलाभयाचें न्ही म्हणून सोमी स्पश्ट रितीन सोम्याक कळीत आसलें. कित्याक सेवा घेवंक कितलेय जणी तयार आसात, पूण सेवा करता आसतना आमचें तें तो स्वार्थ म्हणलो एक भाग आसा आमच्या काळजा भितर. स्वार्थ आपलेस म्हणलें एक वायट आम सुमेस्तां थंय आसा. कालतें जावन हेरांची सेवा करूंक हो स्वार्थ हो आपलेस आमकां अडकळ जावन आसा. सोम्या त्या निमाण्या जेवणार आमी तें मोगाचें जेवण न्ही, सोम्याचें मोगाचो मंदामेंत दिल्लें तें जेवण, आपणाचें बलिदान भेटोवचें तें जेवण. दॅट वॉज अ फेलोशीप मील. आनी त्या भाव बांदवपणाच्या जेवणांत सयत दुसरोच मनोभाव स्वार्थाचो मनोभाव दवरन तीस नाण्याक आपणाच्या सोम्याक विकृत करचो मनोभाव दवरन बसलो जुदास आसलो. आपणाचो जीव वांचोवच्या त्या अभ्यासान सोम्याक नेगार करचो पेद्रू आसलो. आपणाचो जीव वांचोवच्याक सोम्या तावन फलायण करचे, ते कश्ट सांडून धांवचे ते इतर 10 जाण शिस आसले. आनी आमा सोमेस्तांतय असलोच स्वार्थ आपलेस आसा म्हणून सोमी खंडीत जावन जाणा. ह्या दिसांनी एलिसांवा खातीर बरान प्रचार जाते आसा. जायते मॅनिफेस्टो आयल्यात न्ही, जायते
प्रॉमिसस जायते बसवणी केल्ले आसा ते सेवा करूंक आमकां अवकाश दिया म्हणून हात जोडून येतली जायती आसा ते पूण तांचे नीज रूप केदळा आमकां पळोवंक मेळटा त्या सेवे बदलाक लोकांचेर आनिल्लो भार घालतना लोकांच्या जिवाक मोल दिनासतना तांचेर दगदवणी चलोवच्या वेळार तांचे नीज रूप आमकां दिसून येता सेवा करच्या मनोभावाने हुद्दे जोडिल्ले मागीर लोन्स घेवन काम करिनासतना रावच्या वेळार तांचो मनोभाव खरो मनोभाव कसलो म्हणून आमकां कळोन येता आमच्या सुम्याक अशेले शीस गरज नात आमच्या सुम्याक गरज आसचे शीस ताचे बरी कालते जावन हेरांचे सेवा करतले आनी त्या सेवे मरिफात महिमा ताणें जोडली सुम्यान महिमा जोडली बेश्टे वर्ती कामां करून न्ही बागार कलतो जावन सेवा करून आनी ताणें केल्ली ती वर्ती सेवा जावन आसा त्या कुर्सार आपणाच्या जिवाचें बलिदान दिवन आमची सेवा केल्ली कुर्सार आपणाच्या जिवाचें बलिदान भेटून आमचें चडवण करचे मरिफात ताणें ताची वर्ती सेवा आमकां फोव केली आनी तशेंच आमा सुमेस्तांनी आमकां संपूर्ण रितीन त्या सेवे खातीर मोडून दिवच्याक संपूर्ण रितीन आमकां खाली करून हेरांची सेवा करच्याक आमकां सुम्यान आपोवणें दिल्लें आसा देखून जेन्ना आमी सुम्याक ताच्या सेवेंत वळखून घेता आनी ताणें केल्ल्या बरी आमी सेवा करता तेन्ना खरेपणी आमी ताचे शीस जावन बदलता आनी त्याच खातीर हांव सुमेस्तांक सुमीच सोडवणदार सुमीच मेसाया म्हणून दाखोवन दिवचें ताणें महात कार्यां करून न्ही बगारे सेवा करून आनी त्याच खातीर आज सुमी आसा तो हांवूच म्हणून तुमी जाणा जायचे म्हणल्या खातीर तो घडचें आसा तें घडच्या पयलेंच तो सांगता आनी त्या उपरांत आमकां सुम्यान दिवचें निमाणें लिसांव जावन आसा जो कोण म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाका मानून घेता आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो कोणाक मानून घेता म्हाका धाडलेल्या बापाक मानून घेता देखून जर आमी त्या बापाक वळख जाय तर पयल्या सुवातेर आमी सुम्याक वळख जाय सुम्यान धाडलेल्यांक आमी वळख जाय आनी सुम्यान धाडलेले ते शीस आज आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळोवच्या प्रमाणे पावल आनी ताजे संगाती प्रत्येक रितीन ते पंपिल्याक आनी पेरगेक वयता आसतना पावलो सांगाता आसलो तो सांगाती बार्नबास आनी हे सांगाती थंयसर वेता आसतना थंयच्या लोकांनी तांकां मानून घेतलें तांकां स्विकार केलें आनी सांत पावलान त्या पंपिलियाच्या लोकांक शिकोवण दिता आसतना पोरनो सोलो तांकां परत विवर दिलो आनी त्या मरिफात सोम्यान धाडलेल्या सेवकांक तांकां वळख करून दिली पंपिलियाच्या जुदेव लोकांक सोम्यान धाडलेल्या सेवकांक जावं पुरवतो अब्राहम मोइजे इतर जजस आमी म्हणटा निती करते आनी त्या उपरांत आयिल्ले ते राय पयल्या सुवातेर साऊल आनी दावीद ह्या समेस्तांक सोम्यान दिल्लें मिसांव जावन आसा सेवेचें आनी कशें तांणी ह्या पोरनेसोल्या त्या पत्रियार्कांनी आनी रायांनी परचेची सेवा केली आनी कशें सांत पावल आनी बार्नबास सोम्याच्या सेवेंत मग्न जाले सोम्याची सेवा तांणी ती बरी खबर परगडच्या मरिफात केली ती देख आमी सोमेस्तांनी घेजाय म्हणून आज ह्या वाचपा मुखांतर पवित्र सभा आमी सोमेस्तांक उलो दिता आमी सोमेस्तांक सेवे पासत विंचला तुमी लायक कुटुंबांत जियेतात हांव एक याजक आनी हे दोनी सक्रामेंत लग्नाचो संस्कार सांगात आसा याजकपणाचो संस्कार ह्या संस्काराक आनी एक नांव आसा ह्या दोन संस्काराक सेवेचे संस्कार आमी म्हणटा आमकां सोमेस्तांक एकामेकाची सेवा करूंक विंचलेले संस्कार जावन आसा
तुम्ही कुटुंबात जियेत आसतना कुटुंबाच्या वडिलांनी म्हणजे दादल्यान आनी स्त्रियेन एकामेकाची सेवा करूंक आसा. सांगात असं कुटुंबात असल्या भुरग्यांनी तांच्या वडिलांची आनी वडिलांनी तांच्या तब्येत दिल्ल्या त्या भुरग्यांची सेवा करून जियोंक आसा. कशें आमी एकामेकाची सेवा करची. आमी सुमेस्तांक दिल्लें मिसांव एकच ते सर्गेचें राज आपणावचें. देखून आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी जें कितें सोमी पवित्र पुस्तकान सांगता, जें कितें आमकां उपदेश सांगतात त्या प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं आमी एकामेकाक सेवा केल्ल्या बरी जाता. आमकां पवित्र पुस्तक वर्तें कितेंय सांगना. बघा रे, आमकां खलतें जावंक एकामेकाचो मोग करूंक हो जावन आसा प्रमुख उपदेश. एकामेकाचो मोग करचो. ह्या मोगाच्या मंदामेंतांत जियोन एकामेकाची सेवा करूंक आमी सुमेस्तांक उलो आसा. तशेंच देव परजेन पवित्र सभेच्या आनी पवित्र सभेन देव परजेच्या सेवेक पासत नेम्यारलेलो जावन आसा. आमी एकामेकाची सेवा करून ते सर्गीचें राज आपणावंक आमी सुमेस्तांक उलो आसा. आनी आज प्रत्येक रितीन आयच्या संदेशांत पापा फ्रांसीस आमकां सांगता, आमचो भावार्थ खरो, आमचो भावार्थ सत, आमचो भावार्थ दृढ आसा म्हणून कशें कळचें, आमी कशें तें व्हरोन पळोवचें. वॉट इज द मेजरमेंट ऑफ आवर फेथ. आमी करच्या सेवे मरिफात आमच्या भावार्थाचें तुलन आमी करयेत म्हणून आमा सुमेस्तांक पापा उलो दिता. आमचो भावार्थ निर्मळ गी, आमचो भावार्थ दृढ गी, तें आमी मेजून पळयचें जाल्यार सुम्यान दिवचो उलो जावन आसा सेवा. आमी देवांतय कसलो मनोभाव दाखयता म्हणून आमच्या दिसा दिसपट्ट्या साल समकणे वरवीं आमी आमकांच हेरांच्या सेवे खातीर कितलें मोडून दिता म्हणल्या त्या देखी मारिफात आमकां कळून येता. आमच्या जिवितांत दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत कितलो आमी संतोश हेरांतय परगट करता, कितलें आमी आमकांच हेरांच्या सेवे खातीर समर्पिता, ताचेर आमकां आमचो भावार्थ कितलो आसा म्हणून मेजूं येता. जर आमी स्वंत फायद्या खातीर, स्वताक मान मेळच्या खातीर सेवा करता वा स्वार्थी मनोभावान दान धर्म करता, सेवा करता जाल्यार थंयसर खरी सेवा ना, थंयसर खरो भावार्थ ना. खरो भावार्थ आनी खरी सेवा आमच्या खालतेपणांत आमकां दिसून येता. आमी करच्या त्या सेवेंत आसा तो ती उमेद, कितल्या उमेदीन आमी सेवा करता ताजेर आमचो भावार्थ दिसून येता. देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सेवे मनोभावाचें जावया, खालते जावया, मोगाचें राज बांदून हाडया. आनी ह्या मरिफात पवित्र सभेक आमी एक वर्ते देणें फावो केल्लें बरी जाता. पवित्र सभेक आमी ह्या मरिफात बऱ्या रितीन सेवा केल्लें बरी जाता. तर तो सेवेचो मनोभाव आमचे थंय रुता करूंक तो सोमी आमकां आदार दिवं दी. कित्याक त्या सोम्यान ताच्या सजिवाचें बलिदान भेटोवन ताणीच सेवेचें एक देख दिवन आमी कशें ताजे फाटला उदार जाय म्हणून आमकां दाखोवन दिला. पूण आमच्या जिवितांत तो स्वार्थ आसल्या वरवीं त्या स्वार्थांतावन भायर येवंक सेवा करूंक कश्ट आसात. देखून ह्या स्वार्थांतावन मेकळी जावन सेवे मनोभावाचें जावंक सोमी आमकां कृपा दिवं दी म्हणून ही येवकरिस्त ह्या वेदीचेर आमी भेटयत आसतना प्रत्येक रितीन मागया.